स्पीकर सर, हांवें विचारलेलें की रवींद्र भवन बार्देशांत जातलें काय ना. मिनिस्टरान सांगलें येस म्हणून. द नेक्स्ट इज इफ सो द डिटेल्स ऑफ आयडेंटिफिकेशन लँड एंड लोकेशन्स. Answer is given. Government has constituted task force for establishing development of project at म्हापसा in बार्देस तालुका आणि बाकीचे सगळे आहा. बाकी सगळ्यो सब क्वेश्चन विचार. आय डोंट नो तुमकां समजलें जाल्यार सेम पेस्ट केलां अशें इग्नरन्सी दाखयता की ऑफिसराक काय खबर ना काय आमकांच चक्रायता म्हणून. मंत्री सेम आन्सरां सब क्वेश्चन दिल्या. पयलीं जे दिलां त्यात परत पेस्ट केला. जस्ट रीड द आन्सर्स वॉट एवर इट इज. सो म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, टास्क फोर्स तर केला जायत जाल्यार तेंची नांवां आनी वेदर मिनिस्टर इज देअर इन दॅट टास्क फोर्स एंड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द आर्ट एंड कल्चर. माननीय मंत्री. होच प्रश्न फाटल्या अधिवेशनाक विचारलेलो आशिल्लो आनी ताजे नंतर डेव्हलपमेंट म्हणून तसं कांयच जावना. आनी डेव्हलपमेंट टास्क फोर्स जी कमिटी जी आशिल्ली ताजे फाटल्यान एकूच फावटी बशिल्ले आसात, पूण अजून पर्यंत ताजेर तोडगो कांय आयले ना आनी म्हणूनच तेंच उत्तर तुमकां दिल्लें आसा. तरी आसतना हांव सातत्यान फॉलोअप करीत आसात आनी आज बार्देस तालुको जर कन्सिडर जर करीत जाल्यार जवळ जवळ 7 आमदार आसा आनी 7 आमदार आसतना खंय तरी 7 आमदार जर एकठांय जर आयले आनी जर जमीन जर आमकां जर तुम्ही सोदून जर दिली, सपोज ती जर नाका जाल्यार डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इमिडिएटली एक्शन घेवन त्याच प्रमाणे आज जशें पेडणे तालुक्यान जशें रवींद्र भवनात तांच्यांनी आज जमीन आमच्या आर्ट एंड कल्चर ट्रान्सफर करपा खातीर ऑलरेडी इनिशिएटीव केलो आसा. तशें जर तुमी जर सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्न बरे पैकी धसास लागपाक आमी शक्य जातलें. आनी त्याच बरोबर तुमी कमिटीचें विचारलेलें आशिल्लें की कमिटी हांव ताजेर टास्क फोर्स कमिटीचेर ना, कारण ही ओल्ड कमिटी आशिल्ली आनी माननीय मुख्यमंत्री त्या टास्क फोर्स कमिटीन चेअरमॅन आसा. आनी म्हणटा ती बेजिकली म्हापशा डेव्हलपमेंट जें आउटर सिटीचें डेव्हलपमेंट आहा पळय ताज्या संदर्भान एक्सरसायज जाल्लो आसा. म्हाका अपेक्षा आहा की हे इयर एंड जाय पर्यंत तो फ्रीज जातलो. लोकां कडच्यान जमीन घेवप, कारण ते भरपूर जवळ जवळ 1000 टॅनंट्स आहा त्या संबंध एरियेत शेतां जी आहा तांच्या बरोबर 2-3 मिटिंगो जाल्यो. आतां ह्या दिसांनी आनी एक मिटींग जावन म्हाका दिसता विशय फायनल जावन आमी NOC तांच्यो घेतल्यो की ती स्कीम येतली. तातूंत भितर रवींद्र भवनाकूय जागो आहा. सेम हांव कितें विचारता की आमी बार्देशकार अनलक्की काय कित्याक तें नकळें. तुमकांय खबर आहा हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांव कोलवाळे आमच्या हावजींग बोर्डान व्हरोंक सोदी. तेज्या पयलीं गोवोरमेंटान 15 वर्सां पयलीं एक्वायर करूंकूय प्रयत्न केले, एक्वायरूय केली. सो वॉट एवर इट इज डिस्प्यूट जाली ती भायर पडली. तिसरी आतां आमी स्टार्ट केलें लास्ट गोवोरमेंटान आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचो बार्देशांचोच आसलो. तरी आमी अनलक्की तर मिनिस्टर बार्देशान आसुनूय जावंक. आतां कशें आहा की टास्क फोर्स कमिटी म्हटलें जायत जाल्यार मिनिस्टराक खबर ना ते सुशागत आसतले. आतां आन्सर जो आमकां दिला त्या प्रमाणे अशें दिसता की पयलीं डिपार्टमेंट इग्नरंट आहा. तुम्ही मातशें जमीन जो पर्यंत सारकी आयडेंटिफाय जायना 2 गजाली आहा. खंयच्या आर्ट हें करतलो जर तूं रवींद्र भवन करतलो जाल्यार ताका जमीन जाय पडटली. आतां आनी पेडण्याचें अशें सांगलें ते पेडण्याक जी जागो हाज्या खातीर घेतलेलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक तातूंत भितर जागो आमी आयडेंटिफाय केला. क्रिकेटीचो विशय आसा तो जालो की फाटोफाट तांचो जागो अलॉटमेंट जातलो. सो ह्या वर्साच्या अखेर पर्यंत जागो अलॉटमेंट जालो की दे कॅन स्टार्ट. म्हापशा ताका जमीन दिवची पडटली न्ही. लँड वीच इज क्लियर. त्या खातीर म्हाजें सजेशन CM आमी 7 आसून तुमकां खबर आहा तुमच्याच वाड्यार आमचो श्रीरंग नार्वेकर नाटकां करी गोंयान पयलें नाटक म्हापशान जातालें. आमकां बार्देशकारांक हब म्हणटा तो कल्चरल पयलीं गोंयान आसतालो. आयज म्हापशाकारूच निमाणें उरल्या. वास्को जालें, जुवारी नगर जालें, कुडचडें जालें, पेडण्यां जालें. म्हण म्हाजें सांगपाचें कशें आहा की वॉट एवर इट इज आमकां जाल्लें जाय. सो वाय वी शूड नॉट गो टू करसवाड्या. आमचो पळय थिवीन एंट्रन्साक क्रिकेट स्टेडियम एक्वायर स्पोर्ट्सान घेतला. जशें तुमी पेडण्यान घेवन ताका दिलां तशें हो घेवं येता. गोंय सेंटराक ते पार्किंग बीन खूब आहा. आनी तरी आनी कोमलीदाद एरिया आहा ते कोमलीदाद आनी टॅनंटाकूय सांगूं येता. त्या भागान जे थिवेचे हें आशिल्लें पळय जागो जो क्रिकेट स्टेडियमाक दिल्लो तातूंत भितर फॉरेस्ट आहा. नाही एके सायटीक आहा दुसरे सायटीक आहा. आं मचून रस्तो गेला आम्यानी न्हू
हय ती कोमनीदाद जर दिता जाल्यार म्हाका इमिजिएटली प्रपोजल आहा वी वील स्टार्ट. नाही सेम हांव कितें म्हणटा दोन खंयची कोमनीदाद ती? स्टेडियमाक दिला ती एक आहा परत पार्किंगाक एक्वायर केल्ली दुसरी आहा हय ती दाखय बरें आसा कितली आहा ती? गव्हर्मेंटान हांव दाखयता आनी प्लस ते हे आहा कोमनीदाद आहा न्ही तेंचे कडेन टेनंचे करुया गिव द डिटेल्स ऑफ दॅट प्रपोजल वील कोमनीदादची एक्वायर करूं येता ते आसत धर तूं ताजे कडेन दी म्हाका हे करून हांव वी आर रेडी टू बाय द लँड ऑल्सो. माने आमदाराक फक्त तुम्ही आमकां जमीन दाखयात. आय विल सी दॅट तुम्ही फक्त जमीन दाखयल्या बाकीचो प्रोसिजर सुद्दां आमी करता जशें आतां आज पेडणे आमी सुरवात केल्लो आसा त्या दृश्टीन जर जालें जाल्यार इमिडिएटली आमी रवींद्र भवन तुमचे कन्स्ट्रक्शना खातीर घेवया. माननीय श्री दिगंबर कामत. पेडणेकारान जो प्रश्न केला वो खूब वर्सां जालीं की म्हापशेकार ह्या रवींद्र भवना पासून वंचीत आसा ही खरी गजाल. ताणें सांगलें तें खरें की सगळ्यांत पयलें नाटक म्हापशें जातालें आनी म्हापशेकार ठरयताले नाटक बरें आसा काय वायट आसा तें आनी म्हापशेकारांनी बरें म्हटलें जाल्यार सगळें गोंयाक तें नाटक चलतालें. म्हापशेकारांनी जर क्रिटिसायज केलें जाल्यार तें नाटक चलनाशिल्लें ही परिस्थिती आशिल्ली. आतां हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना सिटी भितर एक जागो केल्लो म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्याकी खबर आहा माननीय तेन्नाचो मिनिस्टर आशिल्लो फ्रांसीस डिसोजा ताकाय खबर आहा. एक ल्हान जागो केल्लो 1000-1500 स्क्वेअर मिटर. तेन्ना सजेशन आयलें की 10,000-1,500 कमी जातलो आख्ख्या बार्देजां मेळून व्हडलें करया म्हणून तो खरासवाडा थंय पळयलो. थंय जागो पळयल्लो एक्चुअली थंय बरो 2,000 स्क्वेअर मिटर तो सांगता तो जागोय पळयल्लो आनी बाब फ्रांसीस डिसोजा हो म्हापशेचो मिनिस्टर आशिल्लो. पूण अजुनूय कितें जाता काणकोण सारके सुद्दां जाग्यार आज रवींद्र भवन काम चालू जाल्लें पळोवपाक मेळटा आनी जे म्हापशेकार नाटकाचेर सगळ्यांत पयलीं कॉमेंट करून लोकांक सांगताले त्या म्हापशेकारांक नाटकां पळोवपाक मेळना. ही परिस्थिती सत्य परिस्थिती आहे. हांवें मिटींग घेतली आनी त्या मिटिंगेन सादारणपणे एक युनॅनिमिटी जाली की ही जी पळय भायली स्कीम करता थंय करीत जाल्यार ते सेंट्रल जातले कारण 7 मतदारसंघ जे आहा तांकां सगळ्यांक एक्सेसिबिलिटी आसूंक जाय. एक गजाल हांव करता स्पीडअप हांवें काम केलां ऑलरेडी 2-3 मिटिंगो घेतल्यो जमता जाल्यार म्हणजे हांव एश्युरन्स दिना पण जमता जाल्यार ह्या फायनान्शियल इयरान जागो तरी आयडेंटिफाय करुया मागीर ते प्रोसिजर एखादे आनीक थोडे दीस लागत. 2000 एक्विशन सद्याचो प्रोसिजर आहा पळय तातूंत एक्विशन करूंक येना. आमी खरेदी करूंक शकता. खरेदी करपाची कोणाची हे आसा जाल्यार हांव पळयता हातूंत भितर आयडेंटिफाय करता कारण हाका सादारण एक 20 ते 25,000 स्क्वेअर मिटर जागो मेळत जाल्यार काम जावंक शकता. सो आय वील आयसोलेट इट फ्रॉम द स्कीम एंड आय वील ट्राय एंड बाय आउट द प्रॉपर्टी. नाही हांव कोमनीदादीक सांगून टॅनंटाक बी सांगून ते अरेंज करूं थंय शकता. फक्त प्रॉब्लेम एकूच आहा कोलवाळे तो धांवत आयलो. कोलवाळे हो सगळ्यांक सेंट्रल पॉयंट जायना थिवेच्या बॉर्डरी म्हापसा बॉर्डरीचेर त्यामुळे तांचे म्हणणें आहा बोडगेश्वराच्या आजूबाजूक जावची म्हणून. सो आय वील चॅकअप. तशें केल्यार वायट ना सीएम तशें केल्यार वायट ना पूण म्हापसा सिटीन येवपाक नाही बजेट सेशन पर्यंत कितें आता ते ठरयता नाही म्हापसा सिटीन येवपाक पासून तुमकां खबर आहा ते कोर्टाचें वर्क म्युन्सिपालिटीचें वर्क बल भिमाचें वर्क म्हापसा सिटी डेन्स जाता ट्रॅफिक वाडटा त्या पेक्षा आउट ऑफ सिटी आसल्यार आनीक बरें जातालें बरें इजिली आमकां जातलें. जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ द सिटी जातलें. श्री प्रताप सिंह राणे. Myself and Francis D'Souza identified one plot just opposite the police station, the other side of the road. मागीर तो शेतान उदक येता तरेतरेच्यो गजाली जावन गेलो. Glenn. Let us sort it out by this financial year where to finalize. हांव लीड घेता. Glenn Suzatikar. I will isolate the issue and sort out the Ravindra Bhavan issue only. Glenn's. सर ॲक्च्युली आमचे ऑनरेबल सेमान सांगला मिटिंग्स घेतली बिकॉज दीस हो प्रश्न 2014, 15, 16 हाडीत आसा एंड इनफॅक्ट आमचो ऑनरेबल मेंबर निलकंठ बाब म्हणटा की द सेम आन्सर इज बीन गिवन ऑल द टायम दॅट इज ट्रू बट एट द सेम टायम म्हाका जागो मेळपाची खबर आनी आमचे देगा बाब म्हणल्यार ऑनरेबल मेंबर ते पयलीं नाटकां सगळीं म्हापशान जातलीं आनी मागीर सगळे फामाद जातले सो इज इम्पॉर्टंट दॅट ऑनरेबल CM इज फ्रॉम पार्रा एज वेल एज फ्रॉम म्हापसा एन MLA ऑफ Chief Minister of how State of Goa is to take keen interest this is doing and it's important that this should come the outskirts of Mapsa only because सगळ्यांक बार्देसकारांक बरें पडटलें स्पीकर सर जमीन जाय CM बाब तूं करतले तें काम यू आर द रायट पर्सन टू